मुगचनो हांवें थोडे शायरी रेडी केल्यात तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता. तुमी वा वा म्हणाचे जायत मू म्हाका सपोर्ट करीचे जायत न्ही गे. पयले त्या विशयान हांव सांगता. डेल्लींत एक वा वा म्हण नाकात आतां. डेल्लींत एक कुतुब मिनार आसा. कुतुब मिनार व्हडलें गोपुरा. तें गोपुरा इतलें व्हड आगी ताजे वयर बसले वयर गेल्यार सगळे इंडिया दिसता. तितलें सोबीत आसा गार्डनांनी पुरा. डेल्ली गेल्ले गोत्ता सोंग पुरो. त्या विशयान एक शायरी सांगता. वा वा म्हणाचे जायत गे. दूर से देखा कुतुब मीनार, दूर से देखा कुतुब मीनार, लेकिन सामने जाके देखा दो कुत्ते बीमार. आणि एक सांगता. हायेस्ट मोबायलार फोटे काडचे कोणे, सेल्फी काडचे कोणे? चेडे निंगी चेडवानी. चेडवानी निंगे ओपतात निंगे चेडवानी. पूण आतां चेड्यांनी जोर विसील घालून एक त्या विशयान हांवें एक शायरी बरयल्या. वा वा म्हणाचे. पळोवंक सोबीत दिसता चेडवा तुजो फोटो. वा वा. पळोवंक सोबीत दिसता चेडवा तुजो फोटो, पूण तुज्यार न्ही सोबीत आसा आमचो गोरसो पेटो. आनी एक सांगता. ताजे विशयान सांगता काले म्हणून. काजारा पयले आमचे चेडे आसात. चेडे काल म्हणटात काल्याक म्हळ्यार हांव काजार जाल्ल्या उपरांत बायलेक भियेना. हांवें सांगल्या बरी म्हजी बायल आसाचे. हांव राजा उलीत म्हणटात. वय गे म्हणटाना राजा उली म्हणटात. मागीर कितें जातात? इली जातात गे. हांवें सांगू ना तुमचो अनुभव सांगलो जावन देव बरें करूं दी. त्या विशयान एक शायरी सांगता. वा वा म्हणाचे. काजारा पयले हांव सरबेल्लो पाडो, काजारा पयले हांव सरबेल्लो पाडो, पूण काजारा उपरांत जाला हांव धाडायल्लो आंबाडो. तेंत हांव तुळवेन सांगता. वा वा म्हणा. मदमेड दुंबू यान चरबिदा बोरी, मदमेड दुंबू यान चरबिदा बोरी, मदमे आई बक्का याना ते नीरड बुर्दिना चंडी कोरी. मोगाच्यान आनी एक सांगता. कितें म्हळ्यार आजकाल खंय गेल्यार पळोवंक मेळटा आयकोंक मेळटा हार्ट अटॅक काळजांत ब्लॉक. वय मू ताका बरें वखद सोदून काडलां. तें शायरी मुखांतर तुमच्या मुखार सांगूंक हांव आशेता. वा वा म्हणाचे. आजकाल सगळ्यांक जाता काळजांत ब्लॉक, आजकाल सगळ्यांक जाता काळजांत ब्लॉक, त्या देखून सदनीत पियेत DSP ब्लॅक. अनेक शायरी सांगता. वा वा म्हणा. चेडवांची सोबाय पळयचे मेकअप जाल्ल्या उपरांत, चेडवांची सोबाय पळयचे मेकअप जाल्ल्या उपरांत, चेड्यांची सोबाय पळयचे ब्रेकअप जाल्ल्या उपरांत. वय मग ब्रेकअप जाल्ल्या उपरांत तांचे इन शर्टीना बेल्टीना देवदासा बरी काड सोडना आसतात. देव बरें करून दी. आनी एक सांगतात. आमचे वड्याचे कुरकणीचें नांव घालें सिंथिया. तिका एक सांगया. मैसूर जुवांत आसा टायगर. सॉरी ते न्ही. ते जुवांत जाल्ल्यान सांगता. मैसूर जुवांत आसा टायगर, मैसूर जुवांत आसा टायगर, तुमच्या मुखार उबो आसा लॅन्सी टायलर. आनी तो लॅन्सी टायलर हांव तो. पूण म्हाका एकच एक बेजार घालें म्हळ्यार 34 वर्सां जालीं म्हज्या टायलरींग सर्विसान. तें लेडीज टायलर. पूण खंयच्या फंक्शनान गेल्यार आमच्या टायलराचें नांवच सांगनात. इतलें सोबीत तुमकां ब्लावज शिवून पुरो दितात. ते देखून आनी मुखार खंय म्हणी फंक्शनाक गेल्यार आमच्या टायलरांचें नांव सांगा जायत गे. आमकां इल्ली खुशी जाताली. कित्याक म्हळ्यार शामियानाचें सांगतात, डेकोरेशनाचें सांगतात, MCचें सांगतात, जेवणाचें सांगतात, काद्या लाडल्यांचें सांगतात. पूण इतलें बरें करून तुमकां रेडी करून दितात टायलराचें नांव सांगनात. त्या देखून खंय गेल्यार टायलर असो तुमच्या टायलर असो उडास काडा. देव बरें करून दी. आतां आमच्या गुरकर्णीक जोरान वो वो म्हणाचे. वा वा म्हणाचे. ಬಜ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ಬಜ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, या वाड्याची गुरकर्ण सिंथिया सलदाणा. समान आहे नाव समान आहे. देव बरें करून दी. या संसार एक क्वेश्चन. या संसारान सुखी मनीस कोण? या संसारान सुखी मनीस कोण?
कोणाक म्हणी गोत्ता आसा गी नांगी हांव सांगता ऐका ह्या संवसारांत ग्रेस्त मनीस आसात ते सुखी गी ना तांकां तकली पड न्हीद पडा नांगे तशें म्हणून म्हणटात दुबळे आसात ते सुखी गी ते ना तांकां लोन ते हें फाल्यां दीस काडचे कशें म्हणून ती कंत आसता पूण ह्या संवसारांत सुखी मनीस कोण गे म्हळ्यार राती 2 पॅग मार न्हिदतात पळय तोच ह्या संवसाराचो सुखी मनीस त्या देखून हांगा असल्या स्त्रियांगडी हांव विनंती करता जर तर तुमचे यजमान रातीन 2 पॅग घालून न्हिदोंक येता जाल्यार तांकां तुमी आडय नाकात ताका आनी एक पॅग वतून दिया नातल्यार तुमी एक पॅग पियेया अशें पॅग असो हांव अभिमानी हांव एक मेंबर त्या देखून अशें म्हणून सांगून म्हजी 2 उतरां अखेर करता देव बरें करूं.